इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलों. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हिनहोकले किडे, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलों म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सोडवणहार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो, नवो दांत्रो, दोट्टे दांत आसलोलो. तूं पर्वत मोडटलोय आनी फोंडटलोय आनी दोंगराचो पिठो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोणी मोळी शिंपडायतलें. पूण तूं सर्वेस्परा सवें संतोसतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंदभरीत करतलो. गरीब आनी धोलडिरी मनशां उदक मागतात, पूण थेंबोपर्यंत ना. ताणेन तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलों. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाद पडलोल्या तोकशांचेर नदी व्हांवोश्यो करतलों आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो करतलों. अरण्य आसा तें तळें करतलों आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. अरण्यांत हांव देवदार रूख लायतलों, तशेंच बाबूळ, भेंडी आनी जैतुनांची झाडां. रानांत लागीं लागीं रोयतलों सरू, सरळ आनी देवदार. अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगळें केल्लें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताणेंच हें रचलां म्हूण सगळ्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजी भक्त तुजे वडवीक वंदन करूं, तुजे राजवटीचे मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी पोरकोट करूं. जबाब. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिळगेचे पिळगेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. उद्गार. मोळबा. दवा वरी जैती वताक देवय, पावसा वरवीं कुपांतलो तो देंवन येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवणदार.
मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव तुमकां खरेंच सांगता, बायलांक जल्मलेल्या भुरग्यांक भितर जोआन बातिस्ता परस व्हड दुसरो कोण उपजूंक ना. तरी पूण सर्गींच्या राज्यांत उदीक ल्हान ती तांचे वोन व्हड. जोआन बातिस्त आयला तेन्ना तावन ते आयज पर्यंत सर्गींचें राज नेट भोगता. आमी नेट करतात ती तें जमून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांनी आनी समृद्धींनी दिलोलो संदेश जोआव हे पर्यंत चलतालो आनी तुमी हें मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात तांणी आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. सर्गींच्या राज्यांत उदीक ल्हान ती त्याचे वोन व्हड. नियाळाक आदार. म्हज्या शेजाऱ्याक एक भुरगो IAS अधिकारी जावन आपूण आपल्या समाजाची आनी गांवाची बरी उदरगत करूंक, नागरिकांक बरें होक मेळून दिवंक वावुरपाक तो येवजितालो आनी सोपनेतालो. बापूय नासल्यान आवय 2-3 कडेन वावर करून पयशे एकठांयताय. आपल्या पुताचो फुडार पडजोरीत जावचो असो आवयचो हावेस आसलो. निमाणें हो भुरगो त्रासांतल्यान आनी कश्टांतल्यान आवयक लागून आपलें सपन पुरें करूंक पावता. देव ल्हानांतल्यान व्हड करता. आयची वाचपां आमकां अशेंच कितें तरी संदेश दितात. जेजू देवाच्या राजाची काळजाचो आमकां उगडास करता. जोआन बातिस्त हो आदल्या काळाचो प्रवादी, पूण हो नवो काळ. जेजूच्या येण्याचे पावलां पूण दाखोवन दिता. इजायास प्रवादी आमकां सर्वेस्पर देव तुज्या उजव्या हाताक घट धरून आदाराक येता हें परगट्टा. अशीं जायते भुरग्यांची तरणाट्यांची सपनां आसात आनी तीं साकार करूंक जावं हवेस ना, बोळ ना, भरवोसो उणो जायत वेता. दुडू नात, सारको आदार, मार्गदर्शन ना. ह्या परिस्थितींत जावं सुसायड, मर्डर, पडून वचप, चोरयो वाडत वेता. हें जायना जावंक दुसऱ्यांची सपनां पूर्ण करूंक मोजेन जावन मागणें दुडवान जावं वेळ आनी मार्गदर्शन दिवंक आदाराचो आऊल जाता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सर्गींचें राज जोडूंक आमी जाता तितलो ल्हान जावंक वावुरया.